गोयच्या ईडीसी कॉर्पोरेशनाक 50 वर्सां पुराय जाली. त्या निमतान दवरिल्ल्या खासा कार्यावळीक मुख्यमंत्री हजर आशिल्लो. सरकाराक लोन दिवपी ईडीसी गोंयांतलें एकूच कॉर्पोरेशन आसा म्हण मुख्यमंत्री उलयला. तेंच्यांनी लॉंग 50 वर्सां सर्विसीस गिवन हांव कितले लोन दिले तरी सुद्दां म्हणजे 300 कोटी लोन 8,000 जाणांक फॉर द CMRY दिले, ओन्ली फॉर द चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, आणि 4,100 कोटी रुपया हे 13,000 फॉर द बेनिफिशरीजांक दिले. इट इज अ लॉंग टर्म लोन जे म्हणटा आमी ते 4,100 कोटी रुपया फॉर 13,000 पीपल. गोंयांतले बरेच जाण म्हणजे एंटरप्रिनर्स प्राऊडली सांगता, म्हणजे खवटे सारकिल्लो आल्कॉन ग्रुपांतलो आय एम द प्राऊडली सांगता की पयले लोन आपूण खंयच्यान घेतलें जाल्यार ईडीसींतल्यान घेतलें म्हणटा तो. 30-40 वर्सां पयलीं इतके प्राऊडली सांगपी आतां जे एस्टाब्लीश एंटरप्रिनर्स आसात ते आयकता आसतना म्हाकाय बरें दिसता. ईडीसी आर ऑलवेज सपोर्टेड फॉर डिफरंट कॉर्पोरेशन इन्क्लुडींग GSIDC. आमी जेन्ना आमकां फायनान्शियल हेल्प लागता तेन्ना गव्हर्मेंटाकूय हेल्प ते करता. आपलो डिविडंड दितात, पण डिविडंड लोन टू गव्हर्मेंट म्हणजे हांव त्या खातीर म्हटलें अशें खंयचेंच कॉर्पोरेशन आसचें ना की गव्हर्मेंटाक लोन दिवपी. सो जर टायम पडलो काय गव्हर्मेंटाकूय लोन दिता अशें कॉर्पोरेशन आमचें ईडीसी आसा. सो म्हणजे दीस क्रेडीट गोज फॉर अवर होल मॅनेजिंग डिरेक्टर पासून बाकीचे सगळे स्टाफ अँड फॉर ऑल डायरेक्टर्स जे आतां पर्यंत जाले तांकां. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.